माडाच्या चुट्टापासून सजावटीक लागपी वेगवेगळ्या सोबीत कलाकृती कश्यो करप या विशयाचेर दिवचलच्या भौशीक गणेश उत्सव मंडळाच्या सहकार्यान कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। नामनेचे कलाकार रामकृष्ण गावडे हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कार्यावळ जाली। चुट्टापासून फकत मल्लाच न्हय जाल्यार वेगवेगळ्या आकर्षक आनी सोबीत कलाकृती कश्यो करप ते विशीं प्रात्यक्षिका सयत मार्गदर्शन केले। पळयात कार्यशाळेची खिणचित्रां। ताज्यान बी अशें डेकोरेशन जालें किंवा राजभवनान मागीर एंट्रन्स जालें किंवा बारीक बारीक डेकोरेशन जी लग्नाची जी डेकोरेशन आसता किंवा मंजीची ती तर हाका सारकी सूट जाता। आनी चुट्टां आमच्या गोंयान भितर इतलीं आसा की आमी तशीच उडयता ती वेस्ट जाता आनी माडां आमी कापपाक लागले। जर आमी अशें उपयोग करपाक शकता जाल्यार तुका इन्कम दिवपाक शकता एक ना आनी जर पळयत जाल्यार हाका चुट्टाचो वॅल्यू एक 2000 पर्यंत वॅल्यू कसो करपाक शकता अशें पद्दतीचे भुरग्यांक हांव दाखयला। कारण ते फ्रूट बास्केट आमी सादारण करता सादारण आमी 200 रुपयांनी सेल आसा तातूंत फ्रुट्स घालून 500 रुपया पर्यंत सेल जाता। आनी आमी आमचे गोंयचे गोंयान हांगासर आमी आमचे माड आसा त्या माडाचेच आमी तयार करून ते विकता आनी गोंयान भितर सगळे कडेन हें करपाक शकता आमी। आनी आतां बीच सायडीक जे वर्कशॉप जाता ते सायडीन हांव चडशे तांकां एड्स करपाक शकता जे आमचे ट्युरिस्ट येता तांचे खातीर म्हणजे इजिली सेल करपाक शकता ते एरिया प्रमाण दिवाळेक आतां कंदी लागता आतां चवथीक आमची मकरां आसता किंवा लग्नाक आमचे विधी मंडप आसतलो किंवा एंट्रन्स आसतले सुंदर अशें एंट्रन्स तांचे जावपाक शकता। तें खूब म्हत्वाचें आसा म्हणजे आतां ह्या जगान थर्माकोलाचो खूब यूज जाता। तेच्या शिवाय जर आमी हे चुट्टांचें कितें डेकोरेशन करपाक गेले तें खूब युजाक पडटलें आनी बरें बी दिसतलें। थर्माकोल यूज करीत जाल्यार मागीर फाल्यां काळार बी जळयतल्यान तेजें पोल्यूशन जातलें पूण चुट्टांचो चड पोल्यूशन जायना सो हें खूब हेल्पाचें आसा। आनी हितून एक नवीन अशी हॉबी सुद्दां येता की कितें शिकपाक मेळटा मागीर कितेंय बी युजाक आमी अशी आयडियाज आमची काडून आमची कितें तयार युनीक करूं शकता। हांव ऑल लेडी ऑफ क्रिस्ट स्कुलान शिकता। आमी माडाच्या पानां पासून खूबश्यो गोश्टी करूं शकता। थर्माकोल आमी यूज करूंक जायना आमच्या पर्यावरणाक खूब हानिकारक। आमी आयज हांगा फर्स्ट टायम आयला पूण आमकां पानां पासून खूब कितें दिश्टी पडटा तें म्हाका पळोवन खूब बरें दिसलें। हार्ड तरी आसा पूण करपाक इजी हार्ड दिसता पूण करपाक इजी। अशेंच जर आमी करीत रावत जाल्यार आमच्या पर्यावरणाक नुकसान जावचें ना। थर्माकोल आमी